Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. So any action against those people, because in future we are seeing the BJP always a disciplined party. कशें आसा की नॉर्मली तुमी सांगता ते एक हांगासर जें थोडेशें पणजी भितर जें चूक केली आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कांय नगरसेवक माजी नगरसेवक थोडे तांच्यांनी आपल्याक तिकीट दिवंक ना म्हणून रागान इंडिपेंडंट रावूंक ना ते जें कितें ही पणजेकार म्हण कितें तरी जें पॅनल जें कितें केलें सगळें मेळून आनी तातूंत रावलें ती तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा. आता त्या संदर्भात कितें करप वगैरे वगैरे जे गोष्टी आसा ते आज हांव एक्सपेक्ट कारण आमचो एक वेगळी पद्दत आसता त्या पद्दतीच्या कारण हांव एकटो निर्णय तो तसो घेवपाक शकना. एखादो निर्णय घेता आसतना पूर्ण टीम म्हणून आमी तो निर्णय एखादो घेतात. पण जें कितें केल्लें आसा तें चूक आसा अशें आज तरी हांव नमूद करता. कारण तेंच्यांनी करपाक जायना. कारण कितें आसता राजकारणा भितर सगळीत सगळ्याच गोष्टी आपल्या मना सारके जायना. पण कार्यकर्त्याची खरी परीक्षा अशा वेळार आसता की ज्या वेळाचेर एखाद्याक जर तिकीट दिली नसत किंवा एखाद्याचेर अन्याय जालो आसत जाल्यार तो पार्टी बरोबर त्या वेळार रावता, पार्टीचें एखादें डिसिजन मानता. अशा वेळाचेर तांच्यांनी तें रावूं जाय. पणजीच्या संदर्भात जें हांवें पळयलें तें थोडेंशें बरोबर दिसूना म्हाका. कारण एखाद्याक तिकीट दिवना म्हण तेणें समजा अपक्ष कॉन्टेस्ट जर त्या भागा भितर केलें हांव समजूंक शकता. पण एखादो सगळ्या ऑल पार्टीच्या लिडरशीप पार्टीच्या पॅनलाचेर आपण भाग घेवप भितर तें चुकीचें आसा. अशें कितले जाण आसात तुमचे? तें पळोवचें पडटलें. हांव एक्झॅक्ट आज सांगपाक पळोवना. म्हाका तें पळोवचें पडटलें कोण कोण अशें आसात तें. पण तें चुकीचें आसा अशें म्हाका. वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार नासली तरी पणजेचो आमदार बाबुशाच्या फुडारपणान बीजेपीन 30 उमेदवार घाल्ले. मूळ बीजेपी वाल्यांचीच बंडखोरी. पक्षाच्या शिष्टाचारा प्रमाण खंय एक्शन घेतलें. बाकीच्या भागाचेर बाकीच्या 6 म्युन्सिपालिटीच्यो आसा ह्या भागा भितर आमच्या उमेदवारांक त्या हातून कदाचित थंय तिकेटाचो एग्जाम्पल पेडना थंय आमच्या हांगा दिवना. पण थंय तेंच्यांनी वेगळें जें पॅनल कोणाचें आसा त्या पॅनलाच्या भितर ते रावना. तेंच्यांनी अपक्ष लडयलें आनी तें लडयल्या नंतर थंयच्या स्थानीक आमदाराक हांवें सांगलें की तो अपक्ष लडय आनी निवडून आयलो जाल्यार तुजे बरोबर जातलो तितलो. प्रश्न कितें आसा की हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आतां एखादें वाळपय एखाद्यान लडयली वाळपय समजा हांवें जाल्यार थंय पॅनल दुसरें काँग्रेसच्या पॅनलाक तो मनीस उबो रावना. एखादो आतां काणकोण भागा भितर जाल्यार थंय तो अजून पॅनलाक रावना. कुंकळे कोणें लडयले आसत पण तेणें एखाद्यान 1-2 जाण कशें जाता की प्रत्येक निवडणुकी भितर 100% सॅटिस्फाय सगळ्यांक करपाक शकना. पूण जो फरक जो आसता तो फरक आसा की तेंच्यांनी एखाद्याक वायट दिसलें लडलो असो ते अपक्षांनी थंय. एखाद्या पार्टीच्या तुजी पार्टी आज देशा भितर राज्य करता, गोंया भितर राज्य करता आनी अशा वेळाचेर तूं एखाद्या दुसऱ्या राजकीय पार्टी भितर म्हणजे स्वताच्या पार्टी पेक्षा तुका इतर पक्ष प्रिय दिसतात काय कितें. जे पॅनल काँग्रेस आसत, आम आदमी पार्टी आसत आनी कोण कोण वेगवेगळ्यांच्या पॅनला भितर आपलो फोटो थंय घालून हें कित पर्यंत बरोबर हें म्हाका बरोबर दिसना. हांव इतले दीस कांय उलोवं नासलो पण आज हांव तें नमूद करता. इट इज व्हेरी बॅड. अशें हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. मडगांव सयत उरिल्ल्यो 5 पालिका खंय बीजेपीच जिखतली. आमी आपल्या केप्यां जिखतले, सांग्यार जिखतले, मडगांव सुद्दां आमी जिखतले. बट 5 हातून जिखतले. तर 2 आमदार एकठांय जाले. खंयचे 2 न्ही पणजेन सगळे एकठांय जाले तरी पण आमी जिखतले. मडगांव 2 न्ही आनी कोण भुमिका आसा जाल्यार ते एकठांय जावनी आमी जिखतले. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस.